वंदन ताका भक्तीनामी अर्सियामी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निसारकी विचित महिमा ताची करतम का विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची वळविकाय रचना वाकणतात ताची बोलवणूक काव्या नवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोन्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मुगळाव भावानो आणि भयणीनो, आज आमी सा पिटर डेमियासाचे स्मरण करता. हो जन्वयान बरलोलो एक प्राध्यापक जावन आसलो तरी मागणें करूंक वेळ मेळना देखून आपलें काम सोडून एका धार्मीक मेळाक भरती जाता. वय मोगाच्या न्हू, खरी जन्वाय देवातावन येता आनी ती जोडूंक मागण्या मारिफात मात्र जाता म्हणलें सत ह्या संताच्या जिविता मारिफात आमकां कळीत जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत ती देवातावन येवच्या त्या दैवीक जन्माया विशयांत उल्लेख केला. तशेंच शुभ वार्तामानांत सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक मागण्याचो महत्व शिकोवन दिता. तर मोगाच्या न्हू, आमी आमचे दिसपरते मागणें करतना अकरेक थोडो वेळ मौन रावन देवातावन येवचे ते दैवीक ज्ञान जोडूंक प्रयत्न करया गी. ह्याच कृपे पसतो येवकरिस्तांतल्या जेजूची ससाय आतां मागया. एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतले जाल्यार जाणवयेची आमकां सड्ड गरज. बरें कितें वायट कितें ही जाणवाय आमचे थंय आसा तर वायट सोडूंक आनी बरें करूंक आमकां सुलाभ जाता. एक घडीभर आमी जाणा आसून थोडे फावटी ह्या कळीत नासतना आमी सुखी केल्यात, वायटाच्या वाटेर गेल्या तो उडास काडया. तर आमच्यो सुखी पातकां वळखून घेवन देवा कडेन सगळ्या पातकांचे आतां भक्षाणें मागया. हांव पातकी सोर्पुद्वेदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सांगता मनाची दोन तोंडां विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वसत घेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पुद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सोर्पुद्वेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं. ह्या परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जो कोण तुमचे मदें जाणतो आनी प्रवीण तो बळेपणान आनी जनवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे लेखीन रुजू करूं. पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर आनी स्वार्थी अभिलाशा आसा जाल्यार तुमचीच बडाय उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात. असली जनवाय वयर तावन देंवून येना. ती संवसारी कीळ सैंबाची आनी देंवसाराची. जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अन्वी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जनवाय पयले सुवातेर नितळ, सांगातास समाधानाची, बळी सुदासून व्हरता तसली, दयाळायेन भरलेली, बऱ्या करण्यांचे फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नातलली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंबतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वदवकार. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकवणूक भोव खरी बरी, जिवाची ती गटाय. सर्वेस्पराची नियामा मोतीक उजवाड, नेणत्यांची ती जनवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानवून सर्वेस्परा, म्हज्या खडपा, म्हज्या तारवका. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. Alleluia gavia sonia tersia tasha povitnava obligusaria. Alleluia gavia sonia tersia tasha povitnava obligusaria. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia gavia sumya kursiya tacha povitnava obligusaria. Alleluia gavia sumya kursiya tacha povitnava obligusaria. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक घेवन पर्वत देंवून यर्सिसा लागीं फाटीं येता आसतना लोकांचो जोमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करन आसलेले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सकट अजाप जाले आनी धांवून वचोन तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तर्क करन आसल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जोम्या मदल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे जरशीं हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या क्षणा ताका धरणी कापटिता, उपरांत तो फेंड वंगता, दांत गिरलिता आनी रूख जाता. त्या देंवसाराक भायर घाला म्हण तुज्या सिसा लागीं हांवें पोराटलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली,
हे अविश्वासी संत ते केदोळपर्यंत तुजे सांगता आमी रावचें कितलो काळ आमी तुका सोसून व्हरचें हाडा ताका म्हजे सरशी तांणी ताका हाडलो जेजूक पळयल्लोच देवसारान त्या भुरग्याक उत्सांबळ केलो आनी ताका धरणी कापटिलो भुरगो आडवो उदारो लोळून फेंड वोंगतालो जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा ताणें जाप दिली ल्हान तावनूच ताचो नाश करी जंय म्हूण तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो पूण तुजे वरवीं कांय पुणी साद जाता जाल्यार दया कर न आमकां पाव जेजून ताका म्हळें साद जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती साद तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो सतमंतां दनया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी लोकांचो जोम ताच्या भोंवतणी बरोवन आयलोलो पळोवन जेजून देंवसराक बेश्टोवन म्हणें बेऱ्या आनी मोन्या देंवसरा ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां तवळ बो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वडी काडीत देंवसार ताचे तावन भायर सरन गेलो आनी भुरगो एका मोड्या बरी पडलो की सबार जण तो मेला म्हणाले जेजून ताचो हात धरून ताका उठयलो आनी तो उठोन उबो रावलो घरा वेतच जेजूचे सीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना देवाचें उतर हें वखद तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आज ह्या शुभ वार्तेंत त्या भुरग्याची पिडा आमी ताची कोणां सगळीं आयकली आतांच्या काळारी तसली पिडा आसा आनी ह्या पिडेक वखदी आसा पूण जेजूच्या काळार ही पिडा म्हळ्यार देंवसाराचेंच काम म्हूण चिंताले देंवसारानच करचें आनी सगळ्या ह्या वांजेलांत आमी आयकता देंवसार ताका दोसता देंवसार अशें करता देंवसार ताका लोटून घालता पुरा देंवसारानच करचें आनी ह्या वेळाचेर तीच भास जेजूय उपयोगशितात त्या भुरग्याक गूण करूंक येता आसतना देंवसाराकच तो फरमायता म्हळ्यार त्या वायट सक्तेक पिडेच्या सक्तेक तो फरमायता ताचे जरशिलो भायर वच हें एक मूळ हांवें सत थंयसर आमी समजता दुसरें जेजू त्या बापाय कडेन विचारता अविश्वासी संत तुमी सतमंताय घेतूं वय सायबा हांव सतमंतां हांव फाती येतां तुज्यान हें करूंक जाता म्हणून हें एक आनी एक गरजेचें सत आमी गूण जातले हांव जाल्यार भावार्थ गूण जातल्यातय भावार्थ आसो जाय आनी गूण करूंक कोण येता आपोस्तलांक कितें पदवी जेजून दिल्ली तुमी शुभ वार्ता परगट करूंक वचा पिडेस्तांक गूण करा म्हणून सांगिल्लें कित्याक तर ह्या पिडेस्तांक गूण करूंक जावं ना आतां जेजू कितें म्हणटा आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेल्लो मागणें करना हांव सकयल देंवतां आनी ह्या वेळाचेर बापाची खुशी हांव समजलां बाप ताका बरें करूंक सोदता म्हूण हांव जाणा देखून बापाच्या समजणेन बापाच्या त्या परवणगेन समणयेत हांव ताका बरो करतां आनी जेजू म्हणटा
तुमकांय तशेंच मागणें तुमचे कडेन आसा जाल्यार घट्ट भावार्थान करचें, तें मोगान देवा कडेन करचें. मागणें तुमचे कडेन आसा, देवाची कुशी घेते म्हूण तुमी समजल्यात, त्या दळा तुमी ह्या पिडेच्या मनशाक सांगशात ही पिडा गूण जायचे म्हणून आनी ती जातली अशें जेजू आमकां सांगता. आनी जेजून तें करून दाखयलें. तर आमकां एक मोठो बी वर जाय मागण्या विशयान. तर मागणें म्हळ्यार कितें? जेजू म्हणटा मागणें जायचें. ह्या हाका मागणें म्हळ्यार कितें? आविलाची सांतेरेज आमकां सांगता तें जावन आसा हें मोगाचें संभाशण, हें मोगाचें उलोवणें देवा कडेन. पयलें तर देवाची वळख जाय. वो देव कोण? देव हेच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगलां ती समजणी देवाची आमचे थंय आसूं जाय. पयल्या सुवातेर तो आमचो रसनार, हांव ताची रसना. दुसऱ्या सुवातेर तो म्हजो सोडवणदार, ताणें म्हाका म्हज्या पातके सैमातावन सोडयलां. आनी तिसरें तो जावन आसा म्हजो मोगाचो बाप. जेजूक पयस स्नान घेवंक जेजू गेल्ल्या वेळाचेर थंयसर बापान सांगलें तूं म्हजो मोगाचो पूत. आनी आमी जेजूचे भाव आनी भयणी, ताच्या मनशा सैमा ताच्या भाव आनी भयणी. जेजू सांगात आमी सकट देवाक मोगाची. तर आमी कोणा सरशीं येता मागणें करतना? आमच्या मोगाच्या बापाय कडशीं येता आनी ताचे कडेन मोगान उलयता. सांतेरेज अशेंच आमकां सांगता. आविलाची सांतेरेज तें एक मोगाचें संभाशण. मोगान आमच्या बापाय कडेन उलोवचें. ही समजणी आमकां त्या दाळा आसा. त्या दाळा आमची मागण्याची रीत दुसरी. त्या वेळाचेर आमकां जायतें देवाची मांडावळ, देवाच्यो संगती बऱ्यो समजतात. आनी एक त्या वेळाचेर घडटा तें व्हडलें सत म्हळ्यार स्वामी विवेकानंदा कडेन कोणें विचारलें खंय, तूं मागण्याचो मनीस न्ही, स्वामी न्ही तूं, मागणें करतना कितें जालें तुका, कितें सकट मेळ्ळें तुका मागण्यांत? ताची जाप इतलीच, मागण्या वरी म्हाका कांय मेळोंक ना. आसलें हांवें होगडावन काडून गेलें. कितें होगडावन काडून गेलें मागण्या वचोन? म्हजो अहंकार, म्हजो राग, म्हजें स्वार्थ, म्हज्यो अस्कत गायो सगळ्यो होगडावन काडून गेल्यो. तें कशें घडटा? वय त्या सोम्याच्या उजवाडा मुखार, त्या मोगा मुखार आमी रावता आसतना हे एक आमकां समजता, ती जाणवाय मेळटा आमी कोण गे म्हणलें. आमची अस्कत गाय समजता आनी आपशोस त्यो सोडूंक बोळी मेळटा. अशें म्हजे कडेन आसल्यो त्यो पुरो अस्कत गायो हांवें सोडल्यात आनी आतां तें मोगाचें जिवीत मात्र म्हजे कडेन उरलां. आविलाच्या सांतेरेजान सांगचें हेंच, कोण मागण्याक येता वा आपणाची नितळाय करता, आपूण बरो जाता आनी ताच्या उपरांत तो देवा कडेन संबंद वाडटा, देवाची खुशी समजता आनी ती खुशी लोकांक तो कळीत करता, जावं गूण करची या दुसरी. आनी अशें ताचें जिवीत देवाच्या मोगान, देवाच्या त्या समजणेन भरिल्लें जाता. हें जावन आसा जेजून आमचे कडेन विचारचें आज. मागणें म्हळ्यार असलें मागणें आमचें जाय. तर तसलेंच मागणें आमी सकाळींचें उठोन करतां जायत, सांजेर करतां जायत. तें मागणें सुरू करतना पयलें त्या देवाचो मोगान उडास काडूंक आमकां जाता गे. देवाचो जर तर उडास येवना, देव कोण म्हणलें त्या वेळाच्या मतीन ना, त्या दाळा तें सोमा मागणें न्हय, तें मोगाचें संभाशण न्हय. देखून असलें मागणें करूंक सोम्या आज आमकां पळयतना सोम्या आमकां असलेंच मागण्याच्या जिवितांत जियोंक आदार दी म्हणून प्रत्येक तरान ह्या वेळाचेर मिसा वेळाचेर आमी मागया. Dogo vanso vai da canso tu
तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंक सोद घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत घे तुका सुखान तुका बापा तुझ्या पुतान आपणाक बली भेटून दिलो कल्वारीच्या दोंगरार खुर्सार मरूंक तयार जालो मोगताने केलो मोगाक सागसालो मोगाची विचिंच्या उलो दिलो मोगताने केलो मोगाक सागसालो मोगाची विचिंच्या उलो दिलो म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितींत आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचे सुवरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची गेली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रतिमे तुका वाखणता तारण मेळ्ळली तुजी पर्सा सरकार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचलगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचलगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी शास्त्री कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भवर्त सोगट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन हो आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता
बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखां मळफळ्योंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरिया देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजय दिसो पोती भाग्यवन दोरण दोता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा संवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. मागणें मोगाचें संभाशण जाल्यार आनी जेजूय तेंच करतालो आमकांय तेंच करूंक शिकयता देवाक मोगान बापा म्हूण उलो मारून ताचे कडेन उलोवचें म्हण आनी कशें मागचें म्हणून सांगलां तेंच मागणें आतां सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून राज्य सुक्रिस्ताचें येणें बुरवोशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात शांती तुमकां देवची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवची संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आनी आमकां मोगान बापायक संबंद दवरूंक आपयता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी मेळटली जिविताक सांबाळून मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. Sonia tuka singkatrita Inyang tuja hang rakon rauta Swa
स्वागत तुका आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता जीवोंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सासनीक सुका वरून पावसो सासनीक सुका पावसो सोम्या तुका सिरकत्रेता येन्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता प्रार्थना विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटा पावय म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वभूत वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सांजळा तुझी दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंका शेता पागी मुक्षाचो सोमिया हावेता सोलून तुझे संगीत आयकोंका शेता कर्मोसो पाटला मोगाल पुत्रा सोवे अंकार मरे का आशीर्वाद दीव आमका बगीन पुस्तक करुवेन वर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन